आडवेळ्या पावसाच्या तडाख्यात पिळगांवच्या माठवाड्या वयलो भितरलो रस्तो 2-3 कडेन खचला। देखून हो रस्तो सध्या येरादारीक धोक्याचो जाला। पयलींच अशीर आनी वोल्ताक लागून हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आसा। आता आडवेळ्या पावसाक लागून रस्तो खचिल्ल्यान वाहन चालक आनी लोकांनी हुस्को उक्तायला। आयज आमी पिळगांव गांवांत आसा, विलेज पंचायत पिळगांव, वॉर्ड नंबर 7। लास्ट टायम हांव सरपंच जाल्लो तेन्ना बरीचशी कामां हांवें केलेली आसा। आतां आमकां कित्याक वर्सान वर्स आमकां जेन्ना पावस पडटा पळय तेन्ना जे आमचे तळेश वा देवस्थान आहा तेजी वॉल ही आसा, आमची जी चडाव आसा पळय ते आमकां जाता तितकी आमकां कटींग करपाचें। कित्याक जेन्ना पावस व्हडलो येता तेन्ना हांगा सकून रस्तो बुडटा आनी जी ही आसा पळय झाडां आसा पळय ती कोसोन वयता। तशी तेच्या ओपोजीट जी ही आसा झाडां शेताची तर आमकां रिटर्निंग वॉल जाय पडटली। कित्याक सांग, जो आतां रस्तो खचलेलो आहा तो म्हाज्या टायमार तो रस्तो आमी केल्लेलो आमी टायमार आमची जे पंचायत जेन्ना बॉडी फॉर्म जाल्ली तेन्ना आमी हॉट मिक्सिंग हें करून घेतलेलें आतां। जे आतां एरियेक आतां डेप्युटी सरपंच आहा तेणी ते लक्ष घालून जे आमदारा कडेन कितें आसा पळय ते तेणी करून घेवचें। लास्ट टायम हांगा हेजी तुमी पळयता पळय ही जी सरी मारली आसा ती कोसाळ्ळी, ती आतां कॉन्ट्रॅक्टरान कशी कितें हें करून घातलेली बाबा ताका जे आमचे बेतो घालता पोंदाक तो आतां तेंच्यांनी बरो घातलो काय ना घातलो, बेतो जर घट घातलेलो जाल्यार तो कोसळूंक शकनासलेले। हेजे आतां पळयता तुमी सगळे कोसळ्ळेले आसा, परत आतां ते सारके केल्लेले आसा। तेन्ना हांव आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता, आमदारा कडेन आमी खूब हे मांडलेले आसा, जे आमचे प्रश्न कितें आसा पळय ते आमदारा कडेन मांडलेले आसा। आमदार आमकां सपोर्टूय करतात। हांव सध्या पिळगांव पंचायतीच्या माठवाडो वाठारांत आसा आणि हो माठवाडो वाठारांत जो अंतर्गत रस्तो गेल्लो आसा तो रस्तो सध्या सामको डेंजरस चल्लो आसा। आदींच हो रस्तो अरुंद आणि ह्या रस्त्याचेर पावला पावला कणकणी ल्हान ल्हानशी वलतां आसात। ह्या वलतांक लागून ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करप सामकें धोक्याचें जाल्लें आसा। आनी आतां हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार हालींच पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून हो रस्तो 2-3 कडेन खचिल्लो आसा। रस्तो खचिल्ल्यान हो रस्तो आतां येरादारीक सामकोच धोक्याचो जाल्लो आसा। ह्या रस्त्याचेर बेगीन बेगीन लक्ष घालून खचिल्लो रस्त्याचेर प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। नाजाल्यार पावसांत ह्या रस्त्याचेर भिरांकूळ अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येयना अशी भीती कांय थळाव्यांनी उक्तायल्या। ह्या रस्तो मेन रोडा वयल्यान हो रस्तो भितरल्यान वता, तो रस्तो वचत थंय असुरक्षीत जाल्लो आसा। आतां पळोवचें पडटलें ह्या रस्त्याचेर रस्त्या कडेन थळावी पंचायत वा थळावे आमदार केन्ना लक्ष दितात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।